येरादारी उल्लंघन करप्यांचेर केल्ल्या कारवायेत 1 जानेवारी ते 31 मार्च 2024 मेरेन फक्त 3 महिन्यां भितर येरादारी खात्यान 4000 वयर ड्रायव्हर आनी रायडरांचे परवाने स्थगित केले आनी हेल्मेट उल्लंघना खातीर चडशे दंड जारी केला। नमस्कार, हा विष्णू नार्वेकर आनी तुमी पळयतात माय गोवा नेटवर्क। येरादारी पुलिसांनी वेगवेगळ्या उल्लंघना खातीर 5211 वाहन चालक परवाने स्थगित करपाची शिफारस केला। तातूंतले 4025 निलंबन येरादारी खात्यान जारी केल्यात। हेल्मेटाच्या उल्लंघना खातीर सगळ्यांत चड 2824 निलंबित जाल्यात। उपरांत चड वेगान चलोवप्या खातीर 561, गाडी चलयतना मोबायल फोन वापरपा खातीर 230 आनी पिवन गाडी चलोवपा खातीर 171 निलंबित जाल्यात। येरादारी नेम मोडपी लोकांक 3 म्हयन्यां खातीर निलंबित करपाची सक्ती दिवपी सर्वोच्च न्यायालयाच्या रस्तो सुरक्षिताय समितीच्या मार्गदर्शक तत्वां प्रमाण अधिकाऱ्यांनी रस्तो अपघात आनी मरण येवपाचो वाडटो आंकडो उणो करपाचे हेतान पाळ्ळा। येरादारी खात्यान हेल्मेट नाशिल्ल्या 3361 रायडरांक निलंबित करपाची शिफारस केल्ली। तातूंतल्यान 2824 रायडरांक कायदो केल्लो। तेच प्रमाण चड गती खातीर 1002 निलंबन प्रस्तावित केल्ले आनी सुमार 50% निलंबनाची गरज आशिल्ली। हेर उल्लंघना सयत येरादारी अधिकाऱ्यांनी मोबायल फोन वापरपा खातीर 280, पिवन गाडी चलोवपा खातीर 239, येरादारी संकेताक पाळो दिवंक नाशिल्ल्यान 197, 2 चाकी गाडयेचेर 2 वा चड प्रवासी व्हरपा खातीर 90, प्रवासी व्हरपी म्हाल वाहना खातीर 35, रॅश एंड नेग्लिजंट ड्रायव्हिंगा खातीर 6 आनी सीट बेल्ट घालूंक नाशिल्ल्या खातीर 1 अशें आसा। सगळ्यांत चड 1407 परवानो निलंबन मडगांव हांगच्या येरादारी सहाय्यक संचालक कार्यालयान जारी केला। उपरांत म्हापसा एडीटी 871 निलंबित, दिवचल 662, वास्को 311, केपें 285, पेडणे 180, पणजी 145, फोंडे 124, काणकोण 34 आनी धार बंदरां उण्यांत उणे 6 निलंबित जाला। एससी कमिटीच्या गायडलायन्साचे प्रमाण JMFCक सोऱ्याच्या नशान गाडी चलोवपी वाहन चालकाचे लायसन्स सस्पेंड करपाचो अधिकार आसा, जे उपरांत येरादारी खात्यान एक्झिक्यूट केला।